येवकार हांव जवाहर बर्वे. सर्वेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. विवेक कुमार गौतम उर्फ आर्यनान म्हापशेच्या जिल्हा हॉस्पिटलांतल्यान काडल्यो फुज्ज्यो. जिवाक बरें दिसना म्हणत हॉस्पिटलांत जाल्लो भरती. आर्यनाच्या वांगड्यांनी पिस्तुलान फारपेट करून आनी मिरसांगाचे स्प्रे मारून उबारून व्हेलो आर्यनाक. पिक्चरांनी दाखयतात तशें पुलिसांक केलें मामा. खोर्ले म्हापशा गेट फोडून लासून उडयली मसण भोंय. बुधवारा फातोडेर कोणे तरी केलें अग्निकर्म. लासप्यांक बेगोबेग काडात सोदून शांतीवन मसण भोंय समितीचो उलो. जाल्यार राष्ट्रवादीक दिसता उजो लावपाचे घडणुकेत दुबावाचो धुंवर. नव्या वर्साच्या कार्यावळींचेर दवरात बारीक नदर. पर्यटकांचे गर्देचेर दवरचो पडटलो कंट्रोल. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान राज्य सरकारांक दिल्या सुचोवणी. खाळ रावशात जाल्यार नवे वर्स जावं येता कोविड-19 पातळपाचे केंद्र. एमएचएन उक्तायला भय. उदक ना म्हण आड्डत बाणावलेकर मारतात फटाशो. चर्चिल आलेमावाचो आरोप. पूण गोवा 365 काडिल्ले भोवणे उपरांत होलमले सत. पळयात आमचो खाशेलो रिपोर्ट. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. विवेक कुमार गौतम उर्फ आर्यन हो आरोपी म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांतल्यान फरार जालो. जिवाक बरें दिसना अशें म्हणटकच ताका हॉस्पिटलांत भरती केल्लो. त्या वेळार त्याच्या 2 वांगड्यांनी पिस्तुलान फारपेट करून आनी मिरसांगांचो स्प्रे मारून आर्यनाक थंयच्यान उबारून व्हेलो. नव्या वर्साच्यो सगळ्यो कार्यावळी आनी पर्यटकांचे गर्देचेर खर नदर दवरात. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान गोंया सयत सगळ्या राज्यांक सांगलां. योग्य ती जतनाय घेतली ना जाल्यार नव्या वर्साच्यो कार्यावळी कोविड-19 पातळपा खातीर निमित्त थारूं येतात. एमएचएन भय उक्तायला. युरोप आनी अमेरिकेंतल्यो कोरोनाच्यो वाडट्यो केसी मतींत घेवन सगळ्या राज्यांनी जतनाय घेवपाचो तशेंच बारकायेन नदर दवरपाचो उलो भलायकी सचिव राजेश भूषणान सगळ्या राज्यांक धाडिल्ल्या पत्रांत मारला. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आनी दिल्लीत नायट कर्फ्यू लागू केलो. देखून नवे वर्स मनोवपाक गोंया पर्यटक गर्दी करतले. सद्याक आसात तेच पर्यटक भौशीक सुवातांचेर मास्क आनी सोशल डिस्टन्साचो वापर करिनात. बाकीच्या राज्यांनी रातच्या वेळार संचारबंदी केल्या हाचे कडेन भलायकी सचिवान लक्ष ओडलां. पार्ट्यो घडोवन हाडप्यांनी, हॉटेल धन्यांनी आनी पर्यटकांनी आवर्जून मास्कां वापरची, सोशल डिस्टन्सिंग बाळगुवचें आनी घालून दिल्ले नेम पाळचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आवाहन केलां. खरेंच आमी जशें म्हणटा की भिवपाची गरज ना हो स्टेटमेंट तुमी लोकां पर्यंत पावयलो आनी तोच आधार घेवन म्हाका दिसता फेमस जालो ही गजाल वेगळी, बट तितून लोकांक जो कॉन्फिडन्स आयलो आनी ताकाच लागून आमी आमची इकॉनॉमिकल एक्टिविटी सुरू करपाक शकले, टुरिजम एक्टिविटी सुरू करपाक शकले. बऱ्याचशा लोकांक तातूंतल्यान कॉन्फिडन्सूय आयलो. सेकंड वेव म्हण किंवा कोरोनाचो नवीन व्हायरस जो अफेक्ट जाला पुराय स्पेशली इन द UK ताच्या रिलेटेड म्हण किंवा बाकी आमी 31 आयज फाल्यां 2 दीस आनी परवा पर्यंत गोंयांत खूब कडेन ट्युरिस्ट खूब जाण गोंयांत आयला. सरकारा कडल्यान कंटिन्युअसली प्रयत्न आसा की सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क, सॅनिटायझर हाजो कंपल्सरी सगळी कडेन आमी अवेरनेस करीत आसा. टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या वतीन, पुलीस डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी कंटिन्युअसली म्हणजे आमी आपली काळजी घेवपाक जाय, दुसऱ्यांची काळजी घेवपाक जाय त्या पद्दतीन कंटिन्युअसली परत परत लोकांक सांगत आसा. त्या खातीर स्पेशली पार्टी ऑर्गनायज करपी हॉटेल्स, टुरिस्ट, बाकीच्यो सगळ्या प्लेसीस हांच्यांनी सगळ्या नॉर्म्सांचें पालन करचें. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. उदक ही मनशाची मुळावी गरज. ती भागोवप लोकांनी वेचून दिल्ल्या लोकप्रतिनिधीचें पयलें कर्तव्य. देखून उदका खातीर उले मारून मारून कोणे घाशे सुकयले जाल्यार ती तेंची चूक म्हणून नजो. बाणावलेकारांनी हेंच केलें. पूण थळावो आमदार चर्चिल आलेमा म्हणटा बाणावले उदक ना ही सामकी फटिंगपणां. पूण प्रत्यक्षात बाणावले भोंवडी मारल्या उपरांत बाणावलेकार खऱ्यांनीच उदका खातीर तानेल्यात हें दिसून येता. हातच्या कांकणाक हारसो कित्याक?
थंयचे नळच उलयतात. दिसभर उदक येना असल्यारय ताका प्रेशर आसना देखून उदका खातीर बाणावलेच्या लोकांचे सामके झाल जाल्यात. राती कडेन उदक भरून दवरपा खातीर लोकांक जागरण करचें पडटा. पडटा मातशें तुम कोणें करचें आनी पयस करचें आमगे प्रॉब्लेम सॉल्व करचें जाले 2-3 म्हयने जाले. आम जायते दीस जाल्यार उदका प्रॉब्लेम जाता. 3 मागीर 5 उठोन चोयताय उदक येयलें काय म्हूण इदी येता टँकान बोताय आनीक मागीर आख्या दिसभर उदक आसना. पयलीं पूण केन्ना केन्ना मद येतालें 12 तेन्ना 2 आतां ते कितले दीस जाले तेन्ना 2 येयना आनी एकदम त्रास जाताय म्हाका. हांव म्हूण पंचायत MLA मातशें हेजे वयर एक्शन घेवन आमकां ताबडतोब उदक दिवचें म्हूण हांव मागतां. आनी स्पेशली ह्या वर्सा पावस पडला ते भाशेन आमकां उदक चड दिवंक जाय आसलोलें पूण हांव नको हें कितें गोटा आनी कितें तें सगळें उदक हॉटलांक धाडाय जाल्यार हेजेर म्हाका कांय समजिकाय मेळना. उदक बारीक येता आनी आमकां कितें जाता राती अशें करून सायन्स आसना मागीर उदक मागीर राती कोण मातशी येता मागीर थोडे तेंप येता आनी मागीर थोडो उदक येता आनी मागीर बंद जाता आनी हे प्रॉब्लेम आमगे दिसान सदां आहा हें आनी आमकां कितें जाता आमकां हिंगा मदीं आतां हें आमगे मातशें ऊंच पड हिंगा आनी तें उदक सगळें हालीं सगळें देंवन वयता हिंगा आनी सगळें देंवन आमकां उदक सारकें म्हूण येता मागीर तें आनी जायते प्रॉब्लेम जाता मागीर उदका अशें करून ही गती सगळी आमगे हेची आनी आमगे MLA कितें म्हणटा उदका प्रॉब्लेम ना म्हणटा आपूण आतां आयकोत म्हणटा प्रॉब्लेम उदका खातीर. कॉम्प्लेक्स मेगा प्रोजेक्ट आनी हॉटेलांक उदकाची सारकी पुरवण जाता पूण बारीक लोकांक मात उदक मेळना अशें थळावे लोक सांगतात. पळयात. आमगे घरां होगत आम 5 जाण रावताय म्हळ्यार आमकां उदक प्रेशर ना जायन आमगे टँकां चोडा आमी ओल्ड टँक बसयला आमकां आनी आमकां फिल्टर आहा म्हळ्यार पिवपा पासून आम टँकान तर उदक येना जायन आमी हिंग तें उदक हाडटाय देखून कन्सर्न ऑथॉरिटीन हें मातशें चोयन घेवचें आनी आमकां ऑल्ड कॉम्प्लेक्स आहा हिंगा मेगा प्रोजेक्ट्स आहाय हॉटेल आहाय सगळें उदक पावता पूण आमकां बारीक घरां आहाय तांकां आख्खे फूल वाडे आमगेलें उदक येना. उदकाचें बरें प्रॉब्लेम जाता सोदां पास्ट फ्यू इयर्स आमकां उदकाचें बरें प्रॉब्लेम. ही आतां आमची कॉटेज आहा हिंगा कॉटेज आमकां सोदां हे दिसांनी पावसा तेंपा म्हणटा हितू पावस पडा हितू पावस पड पासून आतां आमकां हितू उदका प्रॉब्लेम जाता. सोदां सकाळीं उठोन मदयां राती 3-4 उठोन आमकां उदक चडोवचें पडटा. दीसभर उदक येना टांकी बोनाय टांकी एमटी आमगेल्यो उदका लागून असले प्रॉब्लेम जाता आमकां न्हू हिंगा आख्खे सगळे वाड्या जाता प्रॉब्लेम. हें मातशें चोवन घेवचें आमगे गांवचे आमदारांनी. उदका प्रेशरू ना सकाळीं 8 वयता उदक आनी ते आनी मद येना मद येयलें जाल्या पासून मातशें पीट 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 करता आनी मागीर वयता. असो प्रॉब्लेम जाता आनी आमगे आमदार सांगता बाणाल्या म्हणटा उदका प्रॉब्लेमू ना म्हूण. हें उदका प्रॉब्लेम आमकां कितू वर्सां जालीं उदका प्रॉब्लेम आहा हिंगा. कोण आयकोनूय सोदनाय कोण म्हणटाय तो ऑफिसान बसून सुसेगाद आहा थिंगा उलयता थिंग ग्रावंड लेवलाचेर येवन चोवपा जाय कितें जाता तें. ग्रावंड लेवलाचेर येयना बगो तें कांय कळपाना तुका तेमगे तेंगे आमदारा मेसेज एक. Only time the water comes in is at around 12 o'clock to 6 o'clock in the morning, within which we have to get tanks filled. But lately, for the past 10-15 days, we do not have any water. And the only time the water came in, whatever, it's just there's no pressure at all. So there's no chance of us of our tanks over tank getting filled. गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान संदीप तुयेकार. म्हापशे खोल्लेचे मसुंडे कोणे तरी उजो लायलो त्याचो तपास सरकारी यंत्रणेन लावपाक जाय आणि योग्य ती कारवाय जावपाक जाय. शांतीवन मसणभूंय समितीन मागला जाल्यार मसणभुंयेचेर कोणच राजकारण करचो ना कारण मसणभुंये पासून कोणाक फायदो जावपाची शक्यताय ना. पूण खंय तरी दुबावाचो धुंवर दिश्टी पडटा असो दुबाव राष्ट्रवादी काँग्रेसीन उक्तायला. बुधवारा सकाळी खोर्ले म्हापशेचे शांतीवन मसुंडेचे गेटीचे कलियात कुराडेन फोडून उडयले आनी भितर वचून उजो लायलो. मडे भरपाची निसण आनी सांठोवन दवरलेल्या सरणाचोय तेतूंत लासून गोबर जालो. हे घडणुकेन म्हापशे वाठारांत एकच खवदळ पडला. लोक तर्क वितर्क करपाक लागल्यात. अश्यो घडणुको परतून घडच्यो न्हू म्हणून सरकारान जतनाय घेवची. राष्ट्रवादीचो सरचिटणीस संजय बर्डेन मागला. पळयात. शांतीवन स्मशानभूमी हे हल्लीच आम्ही रिन्युएट करून घेतलेली खासदार निधीसून त्याचा म्युन्सिपाल्टीनं आपल्यापर्यंत खर्च करून आज बऱ्यापैकी नंबर 1ची आमची पल्ली शांतीवन स्मशानभूमी आली आणि थंयसर उदकाची सोय म्हणा किंवा लाकडाची सोय सारखी अशी असलेली की लोकांक सारकी सोयीची सगळी व्यवस्थित सोय आसलेली
परंतु अचानक कोणीतरी कल्प्रीट हाती आलो कोणतरी मिसक्रियंट आसतलो कोणतरी तो तेणें आयज रातचे म्हाका दिसता रावंड अबावट 2:30च्या भायर म्हणजे मध्याच्या सुमाराक थंय येवन ती कुलपां फोडलीं कुराणी सगळे गांव येतले सारके ते लोकांक दिसतात कडियर गांव येतले ते दिसतात आनी अक्षरशः थंयसर पेट्रोल वतून म्हणा किंवा ते बॉडी हाडपा खातीर जी आसता ती आमचे स्वर्गरथ शिडी ती सुद्दां हाडून भितर घातल्या आनी उजो पेटोवन सगळे जवळ 10 ट्रक सुमार भितर लांकडां आशिल्लीं आनी हालींच आमी ती मोठी आसली ती फोडून ती सगळी व्यवस्थीत दवरलेली म्हणजे कांयतल्या लोकांक त्रास जावचे न्ही आमी कॅर घेवपा खातीर कमिटीन इतली कॅर घेतलेली आनी ते खरें म्हटल्यार ते पयल्या वर्षी दिसता की वायट दिसता रे ज्या लोकां खातीर आमी करता आनी कोण तरी मिसक्रियंट येता आनी ते उजवायला येता आनी सगळें उद्ध्वस्त करून उडयता हे खंय तरी मनाक खंत लावन वयता की बाबा कितें चल्लां एक प्रकारचो एक खंत लागलेली आसा पूण कोण तरी तो मिसक्रियंट आसा तेणें तें केलां हें कृत्य केल्लें घरकृत्य आसा म्हाका त्या पुलिसांनी जो छडो लावचो आनी योग्य तेचेर कारवाई करची अशी आमच्या सगळ्यांची मागणी आसा चोर जे असतात न्ही चोर एक बँक फोडपाचे प्रयत्न करतात चोर जे आसा ताका एक हॉटेल फोडपाचो प्रयत्न करतात कावंटराचे पयशे व्हरपाक चोर एक कोणाच्या घरातले वस्तू फोडपाचे प्रयत्न करतात पूण आमी आयज म्हापशा शहरान जे शहरान आमी रावतात ज्या शहरान वाड्याचे खोर्ली वाठारात आमी ज्या वाठारांत जे रावतात त्या वाठारांत एक मसोडीचे दार फोडून कुलूप मसोडीचो आमचो भव्य दरवाजो जो आसा व्हडलो तेका लॉक इतले आसा व्हडले मजबूत आहा आनी तेजे दरवाजो जर आहा जाल्यार राजमहला सारको दरवाजो आसा तो फोडून कुराड घेवन व्हडल्या दोनाय सायडीचे आनी आमच्या मसोडीची आमी मेल्या उपरांत आमची अंतविधी व्हरता आनी तेजी जी आमची शिडी जी आसता लाकडी केलेली तयार ती सुद्धा उज्यार घालून जी लाकडां एका वर्साक जी आमची जाय पडटा ती तेज्या सकट आज तुजो कोणी घातलेलो आसा पूण हेतून केन्ना आमी पळोवंकूच ना बँक जर फोडली जाल्यार बँकेसून पयशे मेळपाची कितें गॅरंटी आसता हांगा फोडून जे आमी म्हणटात आमी मेल्या उपरांत ती वसुली जी आसा ही खरोखरच एक खेद करता आनी निंदा करण्याची गोष्ट आसा एमएलए थंय येवंकूच ना वसुली कितें जालें एक्चुअली वयर रावता तो तुका धुवर सुद्दां वचून तेका दिसतलो थंय एटलिस्ट तरी येवंक जाय आसलो बाबा उजो कसो लागलो येवन एटलिस्ट पळोवपाचें आसता पूण थंयसर तो येवंक ना आयज पासून हेतून कितें तरी म्हाका धुवर कसो दिसता कितें तरी आहा हो हेतून व्हडलें कितें तरी प्रकरण आसा हेतून बेगींतल्या बेगीन गोंयचे सीएमान आनी आमचे म्हापशेचे एमएलए बेगींतल्या बेगीन करपाचें कारण मसुंडीक ते आमचे सीसी कॅमेऱ्यात तशें कांयच ना तसं कांय आमकां गरजूच ना कारण आमी पळोवंकूच ना मसुंडीचेर जर आमची आयज जर शांती जी आहा पळय नांव शांतीवन आमचें मसुंडीचें नांव ते शांती आमची खोल्लेन अशें कारणाशिवाय अशें करूंक फावना पूण हांव म्हापशेचे एमएलए कडेन मागता आनी बीजेपी सरकाराक मागता हेतून हेच्या फुडें अशें केन्ना जावंक फावना गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. वखदाक जाय जाल्यार गांजा भायल्यान हाडात पूण गोंयांत तुमकां गांजाची लागवड कायदेशीर करपाक दिवचे नात राष्ट्रवादी काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या. गोंयांत गांजाची लागवडीक कायदेशीर मान्यताय मेळ्ळी जाल्यार हो प्रकार गोंयच्या फुडाराक मारक थारतलो अशें तेंचें म्हणणें. गांजाचे लागवडीक कायदेशीर मान्यताय दिवपा विशीं मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या विधानाचे फाटभुंयेर संजय बर्डे उलयतालो. पळयात तो कितें म्हणटा तो. कोण तरी गांजा आनी अफू गांजाचे आनी व्हडलो कोण तरी मास्टर मायंड आसा हांगा आनी तेका गांजा हो गोंयांत लायलेलो जाय अशें तरी म्हणून डायरेक्शन दिसता. कारण जर तुमी गांजा झाडाक लागून जर तुमी जर आमचे कोणाक फाटल्या भुरग्यांक जर धरला आनी तांकां भितर उडयला आनी जे नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट जे आसा ते बीजेपीच्या सरकारान ते बंद करपाक जाय. ते म्हणचेच पडटा. राज्यसभेचेर विनय तेंडुलकर आसा त्यांनी सांगे मतदारसंघात त्याच्या घराच्या चारूय सायडीक गांजा झाडां लावपाची 2 MP आसा भितर एक आमचो काँग्रेसचो आसा सार्दिना आसा सार्दिनाक सपोर्ट करताना म्हाका खबर ना पूण हे सायडीक आमचे आदरणीय श्रीपादजी भाऊ जे आसा भाऊक विनंती करता तुका गोंयांनी निवडून दिलेलो गोंयच्या लोकांक कितें लागून दिलेले आसा. गोंयांत आमची भुरगीं आसा बाळो आसा. आतां हे प्रकरण घेवपाक कारण कितें गोंयांत जे भुरगे जे बीच बँटाचो धंदो करतात कोण टॅक्सी चलयतात कोण करता फाल्यां सकाळी तांकां जर रूज लागात हे पयशे खंय मोडटले आनी घरदाराची संवसाराची इबाड जातली. पूण गोंया हे कसलो हब करून करता तुमी. हे जे तुमी जे बील जर हाडूंक जर आतां हे जे पास करपाचो करता न्हू गांजा प्रकरण आमी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सरळ सांगता हे तुमकां करूंक गावचें ना. आमच्या गोंयच्या लोकांचो धंदो हो रस्त्यार संवसार हो आयज तुमी पळयता आसतले लोकांच्या घरांनी कोण कोण गांजा ड्रग्स ओडून घराकडे येतात भुरग्यांच्या घरांतली सळपळी आनी कितें घाण करून तेंची वाट लायता संवसाराची वाट लायता. पूण बीजेपीच्या सरकारान जितले एमएलए जे आसा न्हू हांव खरोखर तेजो निशेध करता. हे बिलाक हे येतात तेणी हाडूंक हो खंयच्याच परिस्थितीन हाडून दिवपाचो ना.
दुसरे वटेन मुख्यमंत्र्यान आरोप फापडून उडयल्यात. वैजकी वापरा खातीर गांजा कायदेशीर मान्यताय दिवंक नाशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. हे विशींचो प्रस्ताव मेडिकल रिसर्च एजन्सी कडेन धाडून फायल फुडें धाडिल्ल्याचें ताणें सांगलें. हाचो अर्थ गांजा कायदेशीर करप असो जायना अशेंय तो म्हणटा. एखादो गव्हर्मेंटा कडेन जेन्ना कसलोय प्रपोजल येता तेन्ना तो प्रपोजल फायनल करच्या पयलीं इट गोज टू द वेरियस डिपार्टमेंट. फायनल करप काय ना ही मागीरची गजाल आसता. इट इज एन इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ द इंटिग्रेटेड मेडिसिन्स आनी जेणी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया विच इज प्रिमियर एजन्सीज आनी तेणी सगळ्या गव्हर्मेंटाक कॅनाबीस ऑफ फार्मास्युटिकल मेडिसिनल यूज कशा पद्दतीन जावपाक शकता आनी स्पेशली इन द कॅनाबीज ह्यो एकाच जाग्यार कल्टिवेट करून थंयसरूच प्रोसेसींग आनी सगळ्यांक खबर आसा इट इज ओन्ली एंड ओन्ली फॉर द मेडिसिनल पर्पज. हे प्रपोजल गव्हर्मेंटा कडेन केन्ना तरी आयिल्लो ते प्रपोजल बाकीच्या डिपार्टमेंटांतल्यान मूव जाला. म्हणजे इट हॅज गॉन टू द वेटींग करपा खातीर लॉ डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट. हाचो अर्थ गव्हर्मेंटान फायनल डिसिजन घेतलें अशें न्ही. म्हणजे काही जाणांक संवय जाल्ली आसा म्हणजे शिता फुडें मीठ खावपाची. कांयच विशय वेगळे मेळनासल्या कारणान कारण सरकाराचेर उलोवपाक आनी कांयच मेळना तेन्ना खंयचो तरी विशय घेवन उलोवप ही काही जाणांनी संवय आसा थोड्या जाणांक. गव्हर्मेंटान हेजेर अजून कसलोच निर्णय घेतलेलो ना आनी गव्हर्मेंट एट प्रेझेंट हो प्रपोजल फुडें व्हरपा खातीर एखादो प्रपोजल येयलो तेजी फायल मूव जाली हाचो अर्थ फायनल केले अशें न्ही. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. बुधवारान हावेले एक्टिवा स्कूटर आणि कारी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दोग जाण जखमी जाले. तेतूंतल्या एकल्याची स्थिती हुस्को करपा सारखी आसा. दोनूय जखमींक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हरून घातल्यात. रस्त्याच्या दोनूय वटेन गाडयो पार्क करून दवरिल्ल्यान रस्तो अशीर जावपाक लागला. तेका लागून हे सुवातेर अपघात जावपाक लागिल्ल्याचे थळाव्या लोकांनी सांगलें. आतां जाला एक 15 मिनट पयलीं जाला आनी ती स्कूटर पळय सायडीन आहा दोगूय जाण सिरियस आहा आतां. सो आतां हे मेन एक्सिडेंट जावपाक कारण हे बिल्डींग आहा सगलो लोक पार्किंग दोनूय वतान बोथ सायड पार्किंग कोताय. बाळू फार्मासी पासून ते कुचरकारे हॉस्पिटल पाव पर्यंत आमी लास्ट टायम पुलिसी सांगलोले न्यूज करून तेन्ना ते 8 दीस येयल्ले ते लॉक बी मारून घालून वताले. हेच पळय स्पीड ब्रेकर आहलोले स्पीड ब्रेकर सुद्दां काडून उडयले. एटलीस्ट स्पीड काट जाताली आनी एक्सिडेंट जावपाक वाचताले न्हू. सो हांव मागोता पुलिसां कडेन ह्या दोनूय सायडीन पार्किंग पडकोताय ते इमिजिएटली तुमी एक्शन घेच म्हण तेंचे वयल्यान आनी काडच म्हण. तो कारण हे मेन दोनूय रोडार पार्किंग आसता. सो तेका लागून ती स्कूटर भायर गेले म्हणटकीर मागीर दुसरो आंडो मोगता. रोड आनी नॅरो जालो न्हू. ते इमिजिएटली तेमी पार्किंग काडपाचें इतलेंच आनी कांय ना. आयक आमगेले ट्रॅफिक सिस्टम जो आहा न्हू तो जाग्यार ना. स्पेशली फ्रॉम द चर्च टील तुगे कुचरकार हॉस्पिटल दोनूय आडीनी लोक गाडी लायता. जेन्ना तो आतां हो रोड वायडनींग कित्याक केल्लो फॉर इजी मुवमेंट ऑफ ट्रॅफिक. पयलीं भाशेन ट्रॅफिक कित्याक इस्कुला टायमार हिंगा इतली गर्दी जाताली लोकांक पास जावपाक मेळनासलें. तेका लागून आतां स्पेशली रोड वायडनींग केल्लें पूण आतां रोड वायडनींग कसलो फायद ना. पार्किंग वायडनींग जाली. हय तें आतां तें पार्किंग जालां रोड वायडनींग आहा तें आनी सगळे लोक गाडी लायता. आतां ओडीसी मुखार चोय आतां रायट नाव थंय येता थंय 1 2 3 4 5 गाडयो हे सायडीन हे सायडीन 2 गाडयो. आतां कुडचडकार हॉस्पिटल हांव गेले जाल्यार थिंग आख्खे लायनीन गाडी आहाय. सो ऑब्वियसली एश कोन लोक रस्त्याची गाडी पार्क करूंक लागलो जाल्यार एक्सिडेंट जावपाक चान्सीस आसा व्हेरी. आज सिरियस आसा. आज जालो एक्सिडेंट सारको मेजर एक्सिडेंट. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. आता थोडो हवामानाचो अदमास. बिरेस्तारा म्हटल्यार 31 वेर गोंयांत पावस झिरझिरू येता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. कांय सुवातांचेर पावस गडगड घालून घेवपाक शकता. मळब निवळ असले तरी सांजवेळार मळबात कुपा दाटिल्ली दिश्टी पडूं येता. हवामान खात्यान म्हटलां. चडांत चड 32 ते 33 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21 ते 20 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. गोंयांत तशें तापमान सामान्यच उरतलें. पणजे उण्याच 21 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. बिरेस्तारा पावस वा गडगड जावं येता. 30 डिसेंबर आनी 1 जानेवारीक हवामान सामान्यच उरतलें. मळब नितळ तरीकय सांज वेळार कुपा दाटूं येतात. चडांत चड 32 ते 33 जाल्यार उण्यांत उणें 21 ते 20 डिग्री सेल्सियस तापमान आसतलें. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv परत घेवया रे परत घेवया.
ना गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोनाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.